प्लॅन आशिल्लो की बेजीक सगळे तयारी करून मागीर सिवरेज करपाची, त्या खातीर आमी हॉट मिक्सिंग मातशें दवरिल्लें. आज ज्या ज्या एरियान इमिजिएटली सिवरेज आशिल्ली ती सिवरेज कंप्लीट केल्या, ज्या भागान सिवरेज कंप्लीट जावंक जाय आशिल्ली ती केल्या. ज्या एरियांनी हॉट मिक्सिंग जातलें लायक क्रांतीनगर, दॅट विल बी टेकन आफ्टर सम टायम, कित्याक हो सिवरेजचो जो सगळो टेक्निकल स्टे आसा, द फ्लो इज ऑन ग्रेविटी आनी तो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट सकयल अजून पर्यंत आयडेंटिफाय जावन आशिल्ल्यान देल बी अ स्लायट डिले ऑन द क्रांतीनगर सायड. सो दीस मे टेक मोर दॅन अ इयर एंड अ हाफ. ताज्या खातीर आमी जितले रस्ते आतां आसा, वी हॅव सेड दॅट दीस पर्टिक्युलर रोड्स वीच हॅव कंप्लीटेड सिवरेज, पुंडलीक नगर, क्रांतीनगर, all this whole belt, oval park, all these areas, the lanes, internal lanes will be hot mixed. As we, फक्त स्वामी विवेकानंद रोड आमी नेक्स्ट फेजीन दवरला, कित्याक दॅट इज सपोज टू बी गोईंग थ्रू अ फेज ऑफ सिवरेज. नाल्यार उरिल्ले सगळे रस्ते घेतले, जवळ जवळ 7.42 किलोमिटर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2.47 crores इज बीइंग डन टुडे. तुमच्याकडे सगळे कडेन मागता की तुमी स्वता काम चालू आसतना पळोवचें आनी कितें तुमकां दिसता जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसा नाल्यार आमचो इंजिनियर थंय आसता, ताका सांगचें टू एन्श्युअर दॅट क्वालिटी वर्क इज देर in the areas which is being done up. I would also take this opportunity to highlight a few issues. एक म्हणल्यार आमकां खूब जाणांक जाणट्यांक भुरग्यांक स्कुलांतल्या साई सर्विसे कडल्यान क्रॉस जावन भितर येवपाक त्रास जाता. द इश्यू हॅज बीन टेकन कंटिन्युअसली विथ द गव्हर्मेंट. कांयच जायना म्हणून फावटी एसेंब्लीन घेतलो, एसेंब्लींतल्यान अजून पर्यंत समज जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी हॅव टू यूज द आमचो एप्रोच आनी ऑल ऑफ अस हॅव टू गेट टुगेदर, make the opening wherever required. We will wait till this Saturday. If they don't do till this Saturday, then next week I think one of the days we will take suitably and ensure that there is a opening made there. All the residents itself will come out from journalist colony to here and ensure that that opening is made for smooth crossing of the pedestrians. Door to door collection of garbage, but this is only related to garden waste. So I will repeat that the garden waste will be collected on the first Monday of every month from this whole locality. आणि तुमच्याकडे मागणी आसा की तुम्ही in order to support this cause of a clean and green Porvorim, which we are trying to make a model constituency, I would only request all the residents to keep their garden waste outside their compound wall. काडपाचें काम आमी करतले. आमी थंय फोन नंबर हेल्पलायन सगळे घाल्ले आसा. जंय खंय तुमकां त्रास जाता नाल्यार कोणें कितें काम केल्लें ना, तुमी एक फोन मारून सांगलो जाल्यार that particular thing will be taken care of.